नमस्कार. काल वर्ल्ड नेचर कन्झर्वेशन डे म्हणजे पर्यावरण राखपाचो दीस हो साजरो जालो आणि गेले 2 दीस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे वास्कोचे कार्यकर्ते आणि स्कुलांनी वचून म्हणजे 1,500 झाडां तांकां दिवपाचो एक संकल्प घेतलो आणि ती काल ती सगळ्यांक पावयली. तशेंच आज आमी आमच्या ऑफिसा भायर अरावंड 700 ते 800 झाडां आज आमी लोकां भितर वाटली आणि एक मेसेज आमी स्प्रेड करपाचो प्रयत्न करता की आमी सगळ्यांनीच पर्यावरण खंय राखपा जाय आणि राखपाक जाय जाल्यार झाडां लावपाक जाय, प्लास्टीक कमी करपाक जाय, वॉटर बॉडीज आमच्यो रेस्टोर करपाक जाय, त्यो मेंटेन करपाक जाय. हे सगळे गोष्टी आमी करता आसतना म्हाका दिसता आज जो आमी प्रतिसाद पळयलो आणि हे स्कुलांचो पसून प्रतिसाद पळयलो म्हाका दिसता इतले लोक आज झाडां घेवपाक फुडें चल्ल्या आणि येता. म्हाका दिसता खरोखरच आदरणीय आमच्या प्रधानमंत्रीची संकल्पना जी आशिल्ली की एक पेड माँ के नाम, ती संकल्पना खंय तरी आज म्हणजे खरो रूप घेता आसतना आणि खऱ्या मार्गाक लागता आसतना आमकां दिसता. आणि आज सगळ्या लोकांनी म्हणजे म्हाका दिसता 5 मिनटां पसून आमची सगळीं झाडां ही काबार जाली. हे दाखोवन दिता की आज सगळे जे नागरीक आसा हे जागरूक जाल्यात आणि खंय तरी आपुणूय आपल्या घरा भोंवतणी एक झाड लायतलो नाल्यार आपुणूय आपल्या हातून एक झाड लायतलो हें तांकां मनान दिसपाक लागला. काल भुरग्यांचोय प्रतिसाद तितल्याच मोठ्या प्रमाणात आमी पळयलो आणि म्हाका दिसता ही खरोखरच एक बरी संकल्पना आसा की एक पेड माँ के नाम. आमी आमच्या ह्या मातृभुमीक आपले आवय मानतात आणि त्या आवयच्या नांवान आणि आमची स्वताची आवय तिच्या नांवान आमी सगळ्यांनी एक झाड लावचें हें हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करता. आमी सगळे आपल्या भुरग्याचे बर्थडे सेलिब्रेट करतात, केक कापतात, पार्टी करतात, हें करूंकूच जाय. हें करता आसतना एक झाड ताच्या नांवान म्हणजे आपलें लायलें म्हणजे ताका एक शिकवण घाली की आपल्या आवयच्या नांवान एक ताणें झाड लावचें म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता हे ज्यो क्लायमेटीक चेंजीस जाता ह्यो खूब आमी ओवरकम करूंक शकतले. आणि म्हाका याद जाता की लास्ट टायम आमी हांगा सी बिल्डींग म्हणजे चौगुलेच्या स्कुलाचे आमी ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतिल्ली धाकट्या भुरग्यां बरोबर आणि वाडदिवस कोणाचो आसा तेन्ना तांकां एक झाड लावपाक आमी आव्हान केल्लें. आमकां खूब खूश भोगता की आज ती भुरग्यांनी झाडां लायली, आमकां फोटो काडून धाडले आणि ताका 2 वर्सां जालीं ती झाडां खूब व्हडलीं जाल्या आणि तांचे कडेन इमोशनल बॉन्डिंग म्हणजे ती भुरगीं वचून त्या झाडाक उदक घालता आणि तांचे बरोबरूच तें झाड वाडटा हें पळयता आसतना तांकांय उमेद जाता. आणि जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची संकल्पना आसा एक पेड माँ के नाम हें खरें जाता आसतना दिसता. हांव सगळ्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता की अथक परिश्रम घेवन गेले 3 दीस आमी सगळ्या कडेन वास्कोभर सगळ्या स्कुलांनी आतां हांगा लोकांक झाडां वाटलीं आणि एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न केला. वर्ल्ड कन्झर्वेशन डे त्या निमतान सगळे जमलेले आसा. तशेंच आमच्या आमदारान जी आणि दाजीबाईंची संकल्पना केल्या की एक आणि आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदींची संकल्पना केल्या की एक पेड माँ के नाम हे खरोखरच सुंदर आसा. कित्याक आमी पळयता की एक झाड लायता आसतना ते भुरग्यांक लावचें आणि ते फुडें व्हरचें आणि तशीच झाडाची जसं जसं भुरग्याचें वय वाडटा तशें तें झाड वाडटा. हिवूय तेच्या मागचो एक कारण आसा आणि हितून कितें आसा जें वर्ल्ड नेचर आसा तोवूय तेजो उपयोग जाता आणि बरे भशेन ती झाडां वाडटा. आणि तशेंच जे आमचे भुरग्यांचे हितून आसा ती झाडां लावपाची ते आमी भुरग्यांक दाखोवन दिले की आमी भुरग्यांक कशी झाडां लावपाची ती आणि व्यवस्थित ती वाडोवपाची. धन्यवाद. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्रोवायड केला. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तशेंच डायरेक्टर देसाय सराचे आणि आमचे एग्रीकल्चरांतली फॉरेस्टांतली मॅडम RFO शेफाली नायक तेंचे गाडाचे थँक्यू म्हणटा बिकॉज तेंच्यांनी आमकां ही झाडां प्रोवायड केली. तशेंच आमदार आनी तेंच्या स्टाफान जे आमकां कॉपरेट करून हो इव्हेंट सक्सेसफूल केलो पूण तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. जे भुरग्यांनी जावं लोकांनी जी झाडां घेतल्या ती सारकी रोवन तेंची काळजी घेतली अशी आशा बाळगता. आणि तुमी तुमच्या बर्थडेक जावं ऑर आनी केन्ना तुमकां जंय जंय जागो मेळटा थंय थंय अशी झाडां नवी घेवन एक ग्रिनरी एक वाडोवची जेणे करून आमचो एनवायरमेंटूय सेव जातलो आणि जे वेदर कंडिशन जाता पॅटर्न्स हाल्ल्या ते जाग्यार येतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.